नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। भौशीक सुवातीचेर कोयर उडोवप्यांचेर करतले खर कारवाय, मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। 2 ऑक्टोबरा सावन कोयर उखलपाच्या मोहिमेक जातली सुरवात, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। राज्यात जनगणना परत घेवची अशी मागणी घेऊन गोमंतक भंडारी समाजाच्या वांगड्यांनी घेतली शेतकी मंत्री रवी नाईक हांची भेट, निवेदन केले सादर। नागरिकांक गांव पातळीचेरूच मेळचो न्याय म्हणून वाळपयत न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांच्या हस्तुकी जाल्ले राज्यातल्या पहिल्या ग्राम न्यायालयाची स्थापना। मांडवी पुलाचेर एका पर्यटकान ओव्हरटेक करताना 2 दुचाकीक दिलो धपको। तांच्या आड सोरो पिवन गाडी चलोवप्याक आनी कारीच्या धन्याचेर केलो गुन्यांव दाखल। गोंयच्या उद्देगीक वसणुकेतले कामकाज स्थगीत करपाचो गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो निर्देश। प्रदूषण आनी रोगराय पातळचे न्हय म्हणून घेतला निर्णय। आणि केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो जाला मरणाचो सापळो, करात दुरुस्त थळाव्यांची मागणी। रस्तो दुरुस्त करपा खातीर राना खातें दिना परवानगी, आमदार एल्टनाची माहिती। आता खबरो विस्तारान। नागरिकांक गांव पातळीचेरूच न्याय मेळचो म्हणून गोंयांत पहिल्या ग्राम न्यायालयाची स्थापना केल्या अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांणी दिली। वाळपय नगरपालिकेत ग्राम न्यायालयाची थापणूक जाले उपरांत तो उलयतालो। ह्या ग्राम न्यायालयाचो न्यायाधीश वासिम रिजवी हे आसतले। जायते फावट सामाजिक आणि आर्थिक कारणांक लागून ग्रामीण भागातल्या लोकांक उच्च न्यायालयात वचप शक्य जायना, तेन्ना तांकां न्याय मेळपाक ते खंय तरी फाटीं उरतात। हीच उणीव भरून काडपा खातीर आतां गांव पातळीचेरूच न्याय दिवपाची मोख लक्षांत घेवन ग्राम न्यायालयाची थापणूक केल्या अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांणी दिली। न्यायालयान जे निकश थारायिल्ले आसात त्या निकशानुसार लोकांनी फुकट आदवोगाद मेळोवपाची सोय उपलब्ध केल्या, तिचोय लाव घेवचो असो उलो ह्या वेळार आदवोगाद शिवाजी देसाय हांणी मारलो। But somehow it was managed, and we are here today with a new court called as Gram Nyayalaya. This court is created on the basis of Gram Nyayalaya Act, which came into force in the year 2008. The purpose of creating a court is to see that we reach at the grassroots level. The purpose is to deliver justice to the people at their door. Many people cannot come to the court on account of social, economic and many other factors. This court will help those people in a big way. The purpose of judiciary is not only to deliver justice, but the purpose of judiciary is to deliver justice to the remainder of the great ones who cannot come to the court. वकील जाय फ्री ऑफ कॉस्ट जाल्यार तुमकां ह्या प्रक्रियेच्या अंतर्गत मेळटा। लक्षात दवरा, वेगवेगळे कोर्ट आसतले, केवळ सिव्हिल कोर्टच न्ही, बाकीचे रेव्हेन्यू कोर्ट आसतले, त्या कोर्टाने तुमकां मोफत वकील जाय। परंतु तुम्ही का जी क्रायटेरिया सांगल्या त्या क्रायटेरियान तुम्ही बसपाक जाय। काही लोक कितें करतात की मोफत वकील मेळपाक जाय म्हणून खोटी माहिती दितात कोर्टाक, उत्पन्नाची खोटी माहिती दितात। पण जर तुम्ही एखाद्या वेळेस पकडले गेले खोटी माहिती दिवन जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम जाता, हे लक्षात दवरा। पण तुम्ही जेन्ना मोफत वकील मागपाक वयता तेन्ना तुम्ही खरेंच हॉनेस्ट आसपाक जाय, ही सुद्दां तितलीच आवश्यकता। पण काही जण तशें करतात, लक्षात दवरा। उत्पन्नाचो दाखलो खोटो दाखयतात आणि कितें दाखयतात तशें बी जाता, तशें तुमी करचें न्ही, लक्षात दवरा। आणि तुमकां जर खरोखर जर गरज आसा मोफत जर तुमकां वकील जाय जाल्यार तुमी आमचो कोर्ट आहा, आमच्या कोर्टात तुमी येवपाचें आणि कोर्टान येवन तुमची जी कितें हें आसा तें सांगपाचें आणि मागीर तुमकां तो मोफत वकील दिलो जाता आणि ती तुमची केस जी आसा ती लढली वता। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मांडवी पुलाचेर शुक्रारा कारेन ओव्हरटेक करतना 2 दुचाकीक धपको दिल्ल्यान 3 जाणांक गंभीर जखमी जाल्लीं। उपरांत ह्या अपघातांतले कार चालक रोशन शाह हाका सोरो पिवन गाडी चलयल्ल्या खातीर आनी गाडयेचो मूळ धनी बापूसो कळंगूटकाराचेर गुन्यांव दाखल केला।
मांडवी पुलार काल शुक्रारा सकाळी एक अपघात जालो. हितून एक कार आणि 2 दुचाकी आशिल्ल्यो आनीक जी कार आशिल्ली ती कार येवन दुचाकींचेर येवन धपको मारलो. आनीक जो कार चलोवपी जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो नेपाली आशिल्लो. तेजें नांव रोशन शाह. आनीक ही कार आशिल्ली ती बाबूसो कलंगुटकर हो तेजो मालीक आशिल्लो. सो दोगांचेरूय तो सोऱ्याच्या नेटार गाडी चलयतालो. आनीक दोगांचेरूय आतां जो कार ओनर आसा आनीक तसो कार जो चलयतालो तेंचेर दोगांचेरूय आतां केस जाल्ली आसा. जे कोण जखमी आशिल्ले तेंचो हॉस्पिटलांत उपचार चलता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. केपेंच्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो लोकां खातीर मरणाचो सापळो जाला. फक्त 150 मीटर रस्त्याचे डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. पळयात पुराय बातमी. केपें तालुक्यांतल्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो पळयात. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली तरी लेगीत सावरी ते काजू वाड्यावेलो सुमार 150 मीटर रस्त्याची अवतिकाय मात आसा तशीच. ह्या मातयेच्या रस्त्याक लागून थळाव्यांचे हाल जाल्यात. खासा करून गुरवार बायलांक ह्या रस्त्याक लागून खूबच त्रास सोंसचे पडटात अशें सरपंच अश्विनी गांवकाराचें म्हणणें. काजवाडा सावरेकोट टू काजवाडा हो रस्तो आसा 150 मीटर आसा. इतले डेंजर आसा कित्याक प्रेग्नेंटूय वचना बायलो कित्याक बायलांक कळटा पूण दादल्यांच्या कळना तितलें. त्या सरकारान मातशें लक्ष घालपाक जाय कित्याक तूं धड डब्बर रावनाका. आनी कित्याक आतां ऑपरेशन केल्ले मनीस उत्ता भुरग्यांकूय त्रास जाता वचपाक येवपाक. गाडी एक फावटी केजीची भुरग्यांची गाडी रिटर्न जाल्ली टायर लागून वरली. तेका हांव मागता मातशें त्या रस्त्यार लक्ष घालचें. हे प्रेग्नेंट बायलांक किती जाता आनी कितले केसीस जाल्यो थंय? पयलीं 2 केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी. ते पयलीं आदींच एक जाल्ली न्यू काजारी गेल्ली ती प्रेग्नेंट आसली 5 म्हयने जाल्ले. ती म्हणपाले किती त्रास गो म्हणपा लागली. हांवें सांगलें आमी MLA सांगलें सगळ्यांक सांगलें म्हूण सांगलें सेमाक. पूण ती म्हणपाले कितें गो तुमी रस्ते सुद्दां करपा जायना पयलीं जावना ते जावना म्हणपा लागले. आतां तरी करा म्हणपा लागले. आमी सांगलें आज सांगता न्ही म्हणलें सांगता म्हणलें मातशें करून घ्या म्हणपा लागले. म्हणजे तुमकां तो इम्पॉर्टंट रोड सामको. आमको रोड आसा इम्पॉर्टंट आसा पूण गरजेचोच आसता लोकांक सगळ्या लोकांक पब्लीक लोकांक आमकांच न्ही काजवाड्याकारांक सगळ्या लोकांक इम्पॉर्टंट आसता हो रस्त्याक. हेचे मातशें तुमी लक्ष घालचें. सरकार फक्त आपल्याक फायद्याचे आसा ताकाच प्राधान्य दिता. ह्या रस्त्याक लागून ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक त्रास जाता हाची जाणविकाय आसा अशें म्हणीत थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान खंत उक्तायली. हो 150 मीटर रस्त्याचे डांबरीकरण करपाक लेगीत राना खातें परवानगी दिना. संबंधीत मंत्र्यान हातून लक्ष घालचे आनी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करपाक मजत करची अशी मागणी आमदार डिकॉस्टान ह्या वेळार केली. कितें जाता सरकार न्हू प्रायोरिटी सेट करपाक फाटी पडला. प्रायोरिटी कितें आहा तें सोदूंक आपणा जाय तें कोता. आतां हें सावरिको रस्तो इट इज ओन्ली 130 मिटर्स ओला डांबर घालपाचो फॉरेस्टा एरिया. आनी जेन्ना NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायवे बीन NOC भरपूर दिता रस्तो व्हड करपाक. हे बाकी बारीक रस्ते ग्रामीण भागात आमगे लोकांक मूळ गोंयकारांक ST महांक हो रस्तो जावपाक NOC फॉरेस्ट अजून दिना. आनी जेन्ना हांवें आमदार जाल म्हणटरीच इवन हॉल्टमीक साळपा रस्तो करपा थिंगा हांवें प्रयत्न केलो तेन्ना फॉरेस्टांनी नाडायलो. 130 मिटर्सां लागून लोकांक इतले त्रास जाता. फाटीं प्रेग्नेंट बायल हाडली तिने ते आठासो त्या गाडयेन ती ऑलमोस्ट तेली डिलिव्हरी थिंगा जावपाक पावली. इतलें तेगे वॉटर बॅग फुटलें आनीक म्हाका इतले त्रास जाले. सो सरकार समज तरी हे लोकांचे तरी म्हाका विचार कोना जाल्यार हे सरकार गोंयकारां न्हू आनी मूळ नीज गोंयकारांक लोंबळोवपाक सोदता. सो म्हाका ताबडतोब ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टरान जे आमगेलो बाबा विश्वजीत राणे आहा तेकाय कानार घायल्ली खबर. सो म्हाका ताणें ताबडतोब डिपार्टमेंटाक सांगचें की हो सावरीकोळे केपें मतदारसंघा ऑन द नॅशनल हायवे बारश्यां हिंगा सावरीकोळे हो रस्तो डिपार्टमेंटा तेगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा काय आडखळ नासना. हो इतलोच 100 मीटर स्ट्रेच इंटू 3 मीटर विथ इतलो रस्तो करपाक आमकां ताबडतोब NOC दिची. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. म्हापशे दुचाकी आनी कारी मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पळयात पुराय बातमी.
आम्ही सकयल वयता दत्तवाडीच्या रस्त्यार सायड लायट मी सगळ्या मानला गाडी अर्ध्याक पावला रस्त्यार भितर घेवपाक म्हणल्यार आमी स्लो आहा कित्याक नो एंट्रीनूय गाडी येताल्यो अश्यो वयर स्कुटरी येताल्यो सो आमी स्लोच रावला अशें वचून आनी मदीं हांवें म्हणजे अर्ध्याक पावलें न्ही समोर पळयत जाल्यार स्ट्रेट फास्ट एकदम स्कुटर येता फास्ट स्कुटर येता म्हणल्यार कितें ब्रेक मारलो फास्ट इतलो आहा तो ताका कंट्रोलूच जायना गाडी हांवें हेका असो धरलो पडलो पॅसेंजर सिटार बसलो हेका असोच धरलो हेणें थंयच ब्रेक मारला पळय तो स्ट्रेट येयला आनी हेजेर फक्त मारला गाडी तेणें डायरेक्ट मारला गाडी मारला ताका काय डॅमेज ना फिजिकल डॅमेज कांयच ना जावंक उठला आनी डायरेक्ट हारशा कडेन येयलो आनी हेजो कॉलर धरपाक तो आतां मारपाक तेणें म्हाका पळोवंकूच नासलो गाडयेर हांव पॅसेंजर सिटार मागीर हांव देंवलो तेन्ना तो शांत जाला मागीर उठोन हेका कितें म्हणपाक लागलो मागीर मातशे वेळ कितें जालें कोणाक फोन लायला आनी म्हणटा मागीर चाबी लेकर जाता हो गाडी लेकर जाता हो म्हणपाक लागलो वयता म्हणपाक लागलो म्हणजे आमी कितें म्हणलें मागीर आमी तेजी फक्त चावी काडून घेतला गाडयेची आनी कांय ना जालो हांगांतल्यान स्ट्रेट वयर येतालो आनी एक कार हांगांतल्यान कार तेका हांगा भितर घेवपाक आसलें सकयल म्हापशां आनी डायरेक्ट सोमतें करतल्यान टर्न घेतला थंय पयला हांगांतल्यान टर्न घेवपाचें ना कार टर्न घेतलें तर हांगा वायट टर्न घेवपाचें मातशें तें सोमतें थंयसरल्यान टर्न घेतलें मीन्स हांगांतल्यान टर्न घेतलें आनी हांव स्ट्रेट येतालो हांव गाडी स्लो आहली म्हाजी गाडयेची ब्रेक लागली म्हाजी गाडयेची ब्रेक तितके लागना म्हूण हांव स्लो आहलो स्लो येताना म्हाजी गाडी हांवें मातशी ब्रेक मारून मातशें कंट्रोल केलें गाडी हेणीन हांगांतल्यान डायरेक्ट हांव गाडी हांवें हेणूय लेफ्ट सायड घेतली आनी गाडी म्हाजी वचून ताका लागली तशें तेच्या उपरांत मागीर तेजे उपरांत तुम्ही ताका कितें हाडयलें हांव विचारपाक गेलो तूं अशें कित्याक टर्न घेता खंयसरल्यान तूं गाडी हाडली अशें विचारपाक गेलो एज नॉर्मल तेंचें अशें म्हणणें आसा तूं कितें गाडी घेवन पळोवन वयतालो म्हणून ना म्हाका हांव मातसो पॅनीक जालो कोणाची गाडी आयली ताका विचारता मेरे को रुकना है की निकलना है अशें विचारलें तांकां दिसलें हांव गाडी घेवन तुका खंय लागला बी ना म्हाका लागूंक ना वाळपय मावशी जंक्शनाच्या मुखेल रस्त्यार आशिल्ली पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली मात भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करिना फुडें ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम सध्या हातांत घेतलां लोकांक रोखडीच उदकाची पुरवण जातली अशें कळटा पावस रस्तो हा त्या रस्त्याच्या जंक्शना कडेन उदकाची मेन पायपलायन फुटल्या कारणान कितलेशे उदक वाया गेलेले आसा हो मेन रस्तो असल्या कारणान लोकांचे मोठे प्रमाणात वाहतूक जाता आणि तशेंच उदक वाया गेल्ल्या कारणान त्या भागातले जे रहिवासी आहात तांकां कमी प्रमाणात उदकाचो पुरवठा जाल्लो आसा आतांच कांय वेळा पयलीं PWDचे जे कामगार आसा हे दुरुस्ती करपाक आयिल्ले आसा आणि तेंच्यांनी कामाक सुरवात केलेली आसा एकंदरीत आयज जे पायपलायन फुटल्या ही दुरुस्ती करपाक फूल दीस वयतलो असो तेजे कामगारांचें म्हणणें आसा आणि तेका लागून आतां ती लायन आसा ही बंद केलेली आसा आणि त्या वाठाराचे जे लोक आसा तांकां पाणी पुरवठा बंद जाल्लो आसा ह्या वेळार लोकांचें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन दुरुस्ती करपाची आनी तांकां पाणी पुरवठा सुरळीत करपाचो अशें लोकांनी मागणी केलेली आसा वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांगली गोंय राज्यात जनगणना परत घेवची अशी मागणी गोमंतक भंडारी समाजाचे केंद्रीय समिती अध्यक्ष अशोक नायक आणि वांगड्यांनी भंडारी समाजाचे ज्येष्ठ फुडारी रवी नायक हांची भेट घेतली या विशींचे निवेदन पत्र तांणी तांकां भेटयल्लें आसा भंडारी समाजाचे केंद्रीय समिती अध्यक्ष अशोक नायक हांणी काल कृषी मंत्री रवी नायक हांचे कडेन भेट घेतली आणि तेंचे बरोबर जे भंडारी समाजाचे इतर कार्यकर्ते आणि तशेंच नेते आशिल्ले आणि हितून ह्या मिटिंगेन मेन म्हटल्यार भंडारी समाजा कडल्यान जो रवी नायक आसा जो मिनिस्टर आसा तेजे कडेन एक मेमोरंडम दिल्लो आसा त्या मेमोरंडमान तेणी मागलां की जी जनगणना जी आसा ती बेगीन पुराय करची हे तेंच्यांनी निवेदन जो कृषी मंत्री रवी नायक आसा हांकां दिल्लें आसा गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर स्विगी कंपनीचे नवे धोरणा प्रमाण स्विगी कामगारांचो मोबदलो कमी करपाच्या फाटभुंयेर शुक्रारा दक्षिण गोंयांतल्या स्विगी कामगारांनी आंदोलन केलें आमी दीसभर कश्ट करतात पूण फावो तितलो मोबदलो आमकां मेळना जाल्यार हें आमकां परवडचें ना अशें स्विगी कामगारांचें म्हणणें जो मेरेन योग्य मोबदलो दिनात तो मेरेन कामाक सुरवात करचे ना असो ठाम निर्णय दक्षिण गोंयच्या स्विगी कामगारांनी घेतला आम्ही मरे स्विगी रायडर आम्ही मरे पयलीं मरे सकाळीं 6 येताय आनी रातचे आमी 11 वयताय पण आमकां कितें एक टार्गेट आशिल्लो म्हळ्यार एक 17 मारपाचे वो आमगे 20 आमगे अशें करून आमगे टार्गेट आशिल्लो तर आमकां टार्गेट फाटीक आमकां तितलो एमावंट मेळटालो आतां कितें जालें आतां ते मरे स्विगीवाले मरे आमगे एका काडला एक टार्गेट आशिल्लो तो आतां तितून म्हाका म्हणटाय ते 5 किलोमिटर जाल्यार बी मरे 20 रुपया म्हाका सांगा 5 किलोमिटर आमी खंयतले 20 किलोमिटर आमकां कितें उरता
जाले 5-10 किलोमीटर ते 20 रुपये पेट्रोल बी येनाय मरे ते हमाल लोक घेताय मरे ते पैसे हा आम्ही इतले वर्ष आम्ही काम करपा लागला स्विगीन हांव तर सर आम्ही आता जाले एक वर्स 2-2 वर्सां हांगा भुरगीं आसाय ते 5-6 वर्सां जाले काम करताय ते आता आमगे प्रॉब्लेम आम्ही उलोवपा आयला जाल्यार आमगे तो FM मॅनेजर आयला आणि तो आमकां उलयता व्हडले तो म्हणटा ए तुम्हारा आईडी ब्लॉक करेगा तुम हे मग सांगताय हमारे को ऐसा अशें उलयता मग आखिर आम्ही करपाचें कितें. हम लोग 5 साल से कर रहे हैं यहाँ पे. कोरोना टाइम से यहाँ पे हम लोग स्विगी राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना. और हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं, ठीक है. गर्मी हो बरसात हो हर चीज़ में हम लोग ने स्विगी का साथ दिया है, ठीक है ना सर. और हम लोग क्या किसी भी चीज़ के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं, मैसेज नहीं डालते हैं कि हाँ अपडेट करने वाला है न्यू वर्जन, ठीक है ना. कि हमको क्या यहाँ पे MG से हमारा टारगेट इशू था, ठीक है ना. ऑर्डर टारगेट था जिसमें हमारा अर्निंग 12 घंटे का 1500-1700 हो जा रहा था, जिसमें पेट्रोल हमारा ही हो रहा था, ठीक है. बाइक मेंटेनेंस हमारा ही था. वो सडनली क्या किया अभी अर्निंग पे डाला है, ठीक है. तो अर्निंग हमारा क्या किलोमीटर बहुत कम दे रहा है, जिसके लिए हमारा परवल नहीं रहा है, ठीक है ना. आगे चल करके इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था कि अगर आपको MG चाहिए या अर्निंग चाहिए, तो हम लोग सभी राइडर ने नो करके डाला था कि हमको MG का टारगेट चाहिए. तो इन्होंने सडनली कल 20 लड़के लोगों का MG से उन्होंने अर्निंग पे डाल दिया, ठीक है ना. और वो लोग दिन भर मेहनत किए थे, जो 20 के करीब और 19 के करीब ऑर्डर ये अचीव कर चुके थे, जिसको उन्होंने 2 ऑर्डर के लिए उन्होंने सडनली ब्रेक किया, जिसके कारण उनका पूरा दिन का मेहनत बेकार गया है. आमदार क्रूज सिल्वान वेळी मतदारसंघातले सरपंच आणि पंच वांगड्यांसयत शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत रोमी कोंकणी लिपीक आपलो तेंको जाहीर केला. तशेंच रोमी लिपी संबंधी भेदभाव केल्ल्याचो आरोप आमदार सिल्वान केला. देवनागरी लिपी प्रमाणे रोमी लिपीकूय समान दर्जो मेळचो अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वानी केला. दुसरे वटेन ग्लोबल कोंकणी फॉरमाची कदेल जाय व रोमी लिपी जाय हे मोहिमेन नेट धरतना दिसून येता. जेन्ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोगटे ग्रामसभांनी रेजोल्युशन केल्लें तेन्ना हांवें म्हजें स्टँड क्लियर केलें. जेन्ना असेंब्ली मान्सून सेशन चलता तेन्ना हांवें रेजोल्युशन घातलें असेंब्ली की रोमी स्क्रिप्टीक इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. पूण तें तेन्ना तेमी येवूं ना. पूण हांवें डिस्कशन केल्लें ऑफिशियल लँग्वेज जेन्ना डिमांड चलता तेन्ना हांवें म्हगे स्टँड क्लियर सांगलेलो आहा. आनी आयज आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे आमचे बरें आयले स्टँड क्लियर. पयलेंय सांगलां आनी आयजूय सांगता म्हजें स्टँड रोमी स्क्रिप्टीक तशेंच आहा इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. तेका लागून आज हें प्रेस कॉन्फरन्स हाडला आनी आमचे सांगले सगळे आमचे सरपंच पंच आहे आनी तेंय सगळ्यांक घेतलेलें आहा. सो आज आमी एक लॅटर केल्ली आहा ती हांव आयज आमचे कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीकाक सबमीट केल्ली आहा. तेच भाशेन हांव आमचे फोरमाकूय दिवपाक सोदता आयज कित्याक म्हजें स्टँड क्लियर करपाक. आज आमी गोंयकार चोवपाक गेले आयज डेमोग्राफीक पॅटर्न आज चेंज जायत आहा गोंयांत. आनी गोंयकार तर आज अंडरस्टँड जायना हे गोंयकारांनी भावना जी रोमी स्क्रिप्ट आहा ताका एक इक्वल स्टेटस दिस म्हणून जाल्यार कोण अंडरस्टँड जातले. सो आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर विलेज पंचायत GTD जोसुआ आम्ही ग्रामसभा रेजोल्युशन मांडिला आणि वी हॅव सपोर्टेड टू गिव इक्वल स्टेटस टू रोमी स्क्रिप्ट alongside with देवनागरी. सो हे गव्हर्नमेंटान आयकोचे आमची स्क्रिप्ट सांबाळपाची गरज आसा, नाजाल्यार ही आमची स्क्रिप्ट सवकास मरून वयतली आनी तोच तांचो प्लान. देवनागरी लोबीचो प्लान वॉज दे वॉन्ट देयर स्क्रिप्ट टू सर्वाइव एंड दे वॉन्ट टू चोक रोमी सो दॅट इट इव्हेंच्युअली डायज. जशें बाब वेंकटेन सांगला it is necessary that all of us fight for this issue. आयज आमी इंचान नासतना म्हजी शाबासकी बाब क्रुजाक करतले आमी इंचान नासतना तो जावन आसा पयलो MLA जे आमकां ही कमिशनराक हातीर दिल्या. आनी असलेच MLA आमकां आमचे गोंयांत जाय जे सांगो नासतना लोकांची मागणी तेणे लोकांचो आवाज जो ग्रामसभेन उठवलो तो आयकलो. आमची ऑलरेडी शॉर्ट आहा कातरलेली आहा की आमी म्हणटा इक्वल करूया देवनागरी बराबर. वी आर आस्किंग टू इन्क्रीज द लेंथ ऑफ द रोमी लिपी स्क्रिप्ट एज मच एज द देवनागरी. सो देर विल बी जस्टिस फॉर द कोंकणी इन जनरल. सो म्हाकाय समजना हे हुंयसान येता
that Devanagari people have a problem. That problem असपाकूच जायना आनी आमी सगळे गोंयकारूच हेच गोंयचे भुमीचे जालोले तुमी सगळे आमी जाल्यार आमकां हे डेफिनेटली कोणूय हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार दीस पीपल आर अगेन्स्ट कोंकणी कितें कितें एड केलें जाय हितून तें आनी व्हडलें जात न्हू रे सो रोमी लिपी एड केलें जाय हितून कोंकणी विल फ्लरिश मोर. मडगावच्या मोतीडोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचे उक्तावण जावपाचें आसा. देखून मडगावांत वाडपी गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या पुलीस आउटपोस्टाची मजत जातली. तशेंच थळाव्या लोकांकूय हाचो फायदो जातलो अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी दिल्या. तशेंच मडगाव नगरपालिके कडेन उलोवन हो वाठार नितळ करून घेतले अशेंय सुनीता सावंत हांणी सांगलें. मॉन्ट हिल आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा. तेंवूय काम चलिल्लें आसा. मॉन्ट हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें स्ट्रक्चर आशिल्लें. सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर at Monte Hill, and so we are every day trying to look into that so that we make it ready. आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळे पळोवपाक गेल्ले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मॉन्ट हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंच्यो कितें कागाळ्यो आसा एप्लिकेशन्स आसा हे थंय घेवपाक शकतले आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेजन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतलें बॅड कॅरेक्टरांचेर थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतलें असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. शॉर्टली आमी तयारी करता की आमी ताजें एक उक्तावण करतले आनी जी सराक बीन आपोवन उक्तावण करतले आनी ती ऑपरेशनल करतले वीच वील बेनिफीट दी policing as well as for the public. So I'll be requesting the chief officer and municipality also for undertaking this before we could start with this outpost so that cleanliness also is done. And we will emphasize with sensitization for the public over there to see that cleanliness is maintained there. मडगांव एरियेक वाडट्या क्रायमाचेर कंट्रोल करपाक लागून दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक स्टेप घाल्लें आसा आनी तांणी आतां सद्याक मोती डोंगरार एक आउटपोस्ट प्रपोज केल्लें आसा. काल दक्षिण गोंयची SP आनी DYSP हांणी दोगांयनी वचून ह्या आउटपोस्टाची पळोवणी केली आनी म्हणजे जें काम कशें चल्लां ताची पळोवणी केली आनी तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे आउटपोस्ट आसा ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुमार चालू जावपाक शकता आनीक थंयच्यान जे सगळें लक्ष दवरपाक हे एरियेचेर बऱ्याक पडटले अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की मोतीडोंगर ही एरिया खूब हांगा तांणी जेन्ना पळोवणी केली तांकां दिसून आयलें की खुबशी कडेन घाण जाल्ली आसा आनीक म्युनिसिपालिटीक सांगून हो कंप्लीट जागो आसा तो सॅनिटायज जातलो. ह्या आउटपोस्टाचे एक फायदो म्हणजे की थंयचे हाजेर लोकॅलिटीचेर नजर दवरपाक मेळटली ती मेळटलीच. त्या बरोबर थंयच्यान जे लोकांक मडगांव येवपाक जावं आजूबाजूच्या लोकांक मडगांव पुलीस स्टेशनार येवपाक गरज पडपाना. थंयच तांचे केसी जावं कंप्लेन कितें आसा ते थंयच बरोवन घेतले आनीक हें आउटपोस्ट आतां ऑलमोस्ट चालू जावपाचें आसा. एक बंदशें घर मोडकरे घर आशिल्लें हातूंक रिपेर करून आतां हें आउटपोस्ट चालू जातलें. मडगांवच्या आमदारान तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी तांणी हो जो बंद मोडकरे घर आशिल्लें एबंडंट कोणाची मालकीचें न्ही तें तांणी रेनोवेट करून दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळ्ळेच्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या कांय युनिटांक कामकाज स्थगीत करपाचे निर्देश दिल्यात. कसल्याच प्रक्रिये शिवाय सगळे घाणयारे उदक अशेंच सोडून दिल्ल्यान न्हंय आनी व्हाळ पुरायपणान प्रदूशीत जातात. हाका लागून थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जावंक शकता. कसलेच रोग पातळचे न्हय ह्या हेतान कामकाज स्थगीत करपाचो निर्णय घेतिल्लेशें कळटा.
काल जेन्ना कुंकळ्ळेचे आमदार युरी आलेमांव, केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, डेप्युटी कलेक्टर सालसेत, त्याचबरोबर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आणि IDCचे अधिकारी आणि कुंकळ्ळेच्या लोकांनी जेन्ना कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले युनिट्साची तपासणी केली, थंय भोवन आजूबाजूक भोवन तांणी रावंड मारून पळयलें आणि एक तांचे नजरेक दिसून आयलें की कांय युनिट्स, स्पेशली जे फिश मिल्स आसात ते जें उदक आसा तांचे भितरले ते विदावट ट्रीट करून नासतना हें उदक डायरेक्ट डिस्चार्ज करतात आणि थंय तांणी सॅम्पलां घेतली आणि ती सॅम्पलां भितर तांकां अशें दिसून आयलें की हे ट्रीट करनासतना डायरेक्ट डिस्चार्ज करतात. ताका लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक आदेश काडलो आनीक ह्या आदेशा अंडर काल 2 ज्यो फिश मिल्स आसात त्यो तांणी ऑपरेशन बंद करपाचें तांकां आदेश काडलो. त्याच बरोबर आज सकाळीं एक आदेश काडलो, तातूंत भितर आनीक 2 फिश मिल्स आनी एक डिस्टिलरी ही बंद करपाची आदेश काडलो. टोटल आतां पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 4 युनिट्स जे आसात कुंकळ्ळे इंडस्ट्रींतले, तातूंतले भितरली हे 3 जे आसा ते फिश मिल आसात आणि एक जी आसा ती डिस्टिलरी आसा. तातूंत भितर युनायटेड मरायन प्रॉडक्ट्स, क्वॉलिटी फूड्स, इंडोटेक आयस एंड कोल्ड स्टोरेज आणि जॉन डिस्टिलरीज. ही जी जॉन डिस्टिलरी आसा ती एक फेमस सिंगल मॉल्ट विस्की करता आनीक ही कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक ताजी युनिट जो आशिल्लो तो बंद करपाचो आदेश काडला. इतले मजगतीं विरोधी पक्षनेते फुडारी युरी आलेमांव हांणी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर एक पोस्ट घालो आनीक तांणी ह्या पोस्टाक अशें म्हणिल्लें आसा की हो जो आदेश काडला हो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक लागून करनाकात, जाल्यार सारकी कारवाय करात आनीक ह्यो इंडस्ट्रीचें जो पर्यंत सारकें जायना तो पर्यंत हे हांगा ऑपरेट करपाक दिनाकात, अशी तांणी आपल्या हातूंत भितर जो पोस्ट घाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर तातूंत म्हणिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी